संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका सांडीत गी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडीत गी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका Amen.
तुझ्या
येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे जागृती कळसा मुझे बचावी कृष्णाच्या रूपाम पगडी transmiando esse tempo amo lhe करता já já परिणाम सोडीच्या सावसर येशू बळ्या कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे बळ्या कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे बळ्या कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे बळ्या कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे बळ्या कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे बळ्या कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे बळ्या कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे बळ्या कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे बळ्या कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे बळ्या कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे येशू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे जागृती कळसा मुझे बचावी सस्ते बाबा आम्हाला तुझ्या सगळ्यांची सत्या होईल
Ye
कृपेंवरले तुम्ही तुझे संगतात प्रियामित्र कृपदेव आणि सदैव भाव तुझ्या नमन मरिये कृपेंवरले तुम्ही तुझे संगतात प्रियामित्र कृपदेव आणि सदैव भाव तुझ्या
Bye.
तुझे कापुर्तीचे अधिकच असल्या
बाबाचे आणि पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्व स्पॉट तुमच्या सव्या जॉन देवानंद जिविताचे जेणे या संसारात जियोनो वरच्या दिसा संसारात देव मागला आता व संसार सोडून आणि एका नव्या जिविताक सर्गींच्या राजाक उतरून गेला. येशे संसारांतले पैण संपयला असता आम्ही आज या संसारीक पैणांत त्याच्या निमाळ्या अंतिम पैणांत ताका संगात दिवन असो आत्मो सर्गींच्या बापाक समर्पण दिता. त्याच्या आत्म्यापासून आम्ही मागया आता सर आमच्या भावाच्या मरणाक लागून म्हणजे सणे जे दुखेस्त साथ दुकान साथ त्यांचे पासून आम्ही मागया. सुम्यान आमकां सांगलें आसा तुमी कश्टतल्यानो वजन उबयतल्यानो दुखेस्तानो म्हजे सरशीन येया म्हण. आज त्यास तोच सुमी तांकांय परत आपोवणें दिता आनी तांकां देर दिता आनी तोच सुमी तांकां आज जिवितांत जावण दिवन तांचे दूख उणें करून हळ करून त्या तांच्या कश्टांच्या संदर्भाचेर तांकां भरोशान जीव करून आदार दिंदी म्हणून आमी मागून या आमच्या भावाच्या मरणाच्या रितींत आमी आतां मांडो घेवया. पवित्र बापा सर्व पदवीधारण आणि ससनांच्या देवा आम्ही तुका सरपडन प्रार्थिता. तुझ्या साकरा जॉन असो आत्मो या संसारांतलो तुझे सशी येवंक तुवें फरमाय. ताका उजवाडाचो आनी शांती समाधानाचो जागो फावो कर. मरणाची दारां तो सुरक्षीत उतरून वचो आनी भक्तांच्या निवासांत आनी अब्राहमाक आनी ताचे संततीक बसयलेल्या मागीर प्रकाशांत तो आसो. ताच्या आत्म्याक कसलेच नश्ट जायना. मुखार वचो तो पुनरुज्जीवनपणाचो इनाम दिवचो दीस उदेतना ताका तुज्या भक्तां बराबर पुनरुज्जीवंत कर. ताच्या अपराध आनी ताची पदकां मगस आनी तो तुजे सवे अमर जिवीत आनी ससनांचे राज जोडूं क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन.
प्रार्थना काकुतीच्या बापा बुजावणीच्या देवा तुम ससनीक मोगान आमचे जतन करताय आणि मरणाचो काळो जिविताच्या उजवाडान बदलताय दुकान सुस्कारतल्या तुझ्या साकरा साकरणीचेर तुझी दिश्ट घाल म्हण आमी कर्तेपणी मागता सर्वेस्परा जात सासरो आणि आमचे मोळ या दुखाच्या काळोख आणि वेळापतान तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडाक आणि शांतीक आमकां मुबार तुझ्या पतान आमच्या सुमयान आपण मरून आमच्या मरणाचो नाश केला आणि पुन्हा जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें आमी ताचे सशी दावाशी कर या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर्व दुखां पुसून वेतलीत पळय आमच्या भावा भयणी कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सस्ना सोविशेव सर्वेस्परा सूर्योत्तरी देव
स्वप्नांतुस्को म्हाका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी तुझे सशी देवा तुझे सशी कुसांपुनी म्हाका ओळतू लागी गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी पयना तरी आसता सूर्य तरी देवता मोचेर काळखे स्वप्नांतुस्को म्हाका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी सशी देवा तुझे सशी बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या समयात जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचा एकवट तुमचे सभे असो आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय बोमगाळ बाबा भयणीनो सगळी पवित्र सभा आज संसार भर मरियमायेच्या सर्गावरणांची परब संभ्रम करता. भगवंत अवंकार मरियेक संवसारांत तिचे जिविताचे मिसांव संपल्या उपरांत कुडियात्मे समेत सर्गीं घेतलें आनी तिणें संपूर्ण सोडवण वा सुडका जोडली. 2 years हे जिविताचें देणें संपोवन परच्या दिसा तो संवसार सोण सर्गींच्या राजाक तो उतरोवन गेला.
सुमयांच्या त्या बसवण्यांचेर सदांय विश्वास दवरन आपलें जिवीत जियेल्लो आनी देवाचें उतार पाळण देवाचो जें कितें तेजी खुशी आसा ती आपल्या जिवितांत करन त्या मारिफात जें कितें भगवंत अहंकार मरयेन जोडलां तेंच सर्गींचे राज आपणें जोडच्याक तो आज हो संवसार सोडून गेला. आमी तसो आत्मो सर्गींच्या बापाक समर्पण दिवया आनी जें कितें तसो बरोवसो जावन आसलो त्या बरोवशेचें इनाम ताका लाबों दी म्हणून तेजे खातीर आमी मागया. ह्या आमच्या भावाच्या मरणाक लागून वेगळा साराक लागून दुखांत साथ प्रदान करता त्या कुटुंबाच्या सद्यांकय आमी आमच्या मागण्याचो आदार आज दिवया. तांचे संगत आमी आसाव आनी तोच सुमी तांकांय धैर्य दिता बुजावण दिता आनी तोच तांकांय तांच्या बरोवसो तो सांबाळता. तांचे पसोती मागोन हे मिसाचें बलिदान आमच्या भावाच्या आत्म्या पसोतो आमी मिटोवया. प्रार्थुया. सर्व पदवेंदरांनी ससनांच्या देवा निष्कळंक ओंकार मरियेक तुज्या पुताचे मायेक कुडी आत्म्या सहित सर्गींच्या वैभवाक तुवें उबारन वेली आमची काळजां मनां सदांच सर्गींच्या वस्तूंचेर दवरून तिच्या वैभवांत आमी वंटेली जावंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उगडापान पुस्तकांतलें वाचप. तेदवा सर्गी देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सल्ल्याची पेट तातूंत आसलेली दिश्टी पडली. तेदवा अंतरळी एक व्हड कुणा दिश्टी पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांयां तळा चंद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. तेदवा अंतरळी आनी एक कुणा दिश्टी पडली. एक महासोरोप उज्या बरी तांबडो, ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां. ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट. आपले शिमटेन अंतरळा वयल्या नखेत्रांचो तिनांत एक वांटो ताणें मारन जडोवन भुमीचेर घाल्लो. उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये वचीर तो उबो रावलो. तिचें भुरगें भुंय पुडल्ल्या ते क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो. स्त्रियेन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. होस तो लोंकडाचे बेतकाटेन सर्व राष्ट्रां वयर राजवटकी चलोवंक नेमलेलो. पूण जल्माल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या शिंयासना वचीर ते क्षण उखलून व्हेलो. ती स्त्री अरण्याक पोळण दावली. तेदवा सर्गार व्हडी एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारान आयलें. देवाची पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. सर्वेस्पराचें उतर.
आसऱ्यान तुझ्या रावला सांबाळ धर म्हाका सांबाळ धर म्हाका सर्वेस्परा देवा कित्याक तुजी हांव पातिना आसऱ्यान तुझ्या रावला सांबाळ धर म्हाका सुम्या तूं म्हजें दायज म्हजें पिवन पाल उजव्याक म्हज्या राव तूं सांगातीन दीस रात सांबाळ धर म्हाका सर्वेस्परा देवा कित्याक तुजें हांव पातिना आसऱ्यान तुझ्या रावला सांबाळ धर म्हाका जीव म्हजो उल्हासता नादोशी जाता कुडसैत म्हजी स्वस्तेन जिवीत आपलें सारता सांबाळ धर म्हाका सर्वेस्परा देवा कित्याक तुजें हांव पातिना चलयता तुजे मुखार मेळटा आनंदाची भरती सांबाळ धर म्हाका सर्वेस्परा देवा कित्याक तुजें हांव पातिना आसऱ्यान तुझ्या रावला सांबाळ धर म्हाका सांबाळ धर म्हाका सर्वेस्परा देवा कित्याक तुजें हांव पातिना आसऱ्यान तुझ्या रावला सांबाळ धर म्हाका दुसरें वाचप सांब पावलून कोरींतकारांक बरयलेल्या पत्रा वेले वाचप भावा भयणीनो आतां निजाय की क्रिस्त मेलेल्यांतलो जिवंत उठल्या मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें तशेंच एक मनशा वरवीं मनशाचें पुनर्जीवनपणी येता जशें आदांव थंय समेस्त मरतात तशें क्रिस्ता थंय समेस्तांक जिवंत उठयतले पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार सक्तांची जामिनी कसो पयलें क्रिस्ताक उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या समेस्तांक उपरांत येतलो अंत तेदवा सर्व राजवटकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज ओपून दितलो कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांया तळा घालीसर क्रिस्तान राजवटकी चलोवची गज आनी निमाणें पाडाव जातलो तो वैरी मरणच कित्याक सर्व वस्तू देवान ताच्या पांया थळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक सर्वेस्पराचे उतर देवाचे पडुपकार
सर्गाने प्रेतोमेच्या धन्या तुझी स्तुती करता कित्या रसाचे गुलाला तुवे उगडल्या Alleluia 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 सर्वेस्पर तुमचे सभे असो आणि तुमच्या आत्म्या सोबे असो लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी देवदूतानं मरियेक नमान करण थोड्याच दिसांनी मरी उठोन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवतावी गेली. थंय जकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथेक तिने नमान केलो. एलिझाबेथन मरियेचो नमान आयकतच तिजे कुशीन असलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान बरोवन उठल्या थाळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुज्या कुशीचें फळ म्हज्या समयाचे माथेन म्हज्या बेटेक येवचें हें बाग खंयतावन म्हाका फोव जालें. तुज्या नमानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतले म्हणून सत मानलेली तूं कितली बागी. समयांचे शुभ वर्तमान वाकणे तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय भोवमघाळ भवा भयणीनो मनशा जिविताचो अंतीम शेवट हर एकल्यानी तो जोडूंक प्रयत्न करूंक आसा आनी हर एकल्याची एकच आशा आनी अंतीम उद्देश जावन आसा आपूण संपूर्ण सुडका आपणे जोडी जय म्हण. संपूर्ण सुडका संवसारांतल्या राटावळीतावन कश्टातावन दुखातावन पिडेतावन निरासपणातावन आनी ह्या हर एका संगतींत थावन आपणाक सुडका लाभ जाय आनी संपूर्ण सुटकेचो अनुभव स्वतंत्र अनुभव जाय जय म्हणले हर एका मनशाची आशा ती जावन आसा आनी मनशाक सुटके खातीर संपूर्ण सोडवणे खातीर रचल्यांत. आनी आज जें कितें परब आमी संभ्रम करता ती तीस परब जावन आसा. भगवंत ओंकार मरयेक संवसारांत तिका लाभलेलें देवान दिल्लें तें मिसांव तें आपोवणें तें संपूर्ण तरान ती जियेल्ल्या उपरांत तें सोंपोवन सर्गींच्या राजाक सोम्यान तिच्या पुतान तिका व्हेली आनी कशें कुडीन आनी आत्म्यान कुडी आत्म्या समेत सर्गींच्या राजाक आमचे सर्गींच्या आवयक उबारन व्हेली म्हणल्यार तो एक व्हड संतोशाची गजाल. कित्याक ती स्त्री जावं पावता सर्वांक एक देख आनी तिचे विशयांत उलोवन आयच्या सुवार्तेंत जें कितें एलिझाबेथेन सांगलें आमी आयकलें. एलिझाबेथेन भगवंत ओंकार मरयेक नमान कर्ण कितें म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव तुज्या कुशीचें फळ आनी तुवें म्हज्या बेटेक येवचें तुवें म्हाका मेळोवंक येवचें ताच्या की वर्तें देणें भाग दुसरें खंयचेंच ना. कित्याक देवाक मानवून सरलेली तूं जावन आसाय आनी त्या देखून तूं आम्हा सुमेस्तांक एक प्रेरण जावन आसा. आनी आज जर भगवंत ओंकार मरयेची ही व्हड परब आमी संभ्रम करता जाल्यार हें देणें तिका फोव जालां. कित्याक तें देवान दिल्लें आनी देवाच्या कुशेक ती संपूर्ण खालती जावन देवाची कुशी आपल्या जिणयेच्या हर एका संगतींत करीत गेली. हर एका संगतींत आपणाक देवपताची आवय जावंक आपोवणें लाभलां तें कळीत आसोनी त्या रापोवण्यांत सुमार तरांचे संकश्ट आसात, कश्ट आसात, फुडारा विशयन कितें कळीत नातल्या वेळारय देवाच्या कुशेक ती संपूर्ण विधेय जाता, काल जाता आनी त्या मरेपात तिची सोडवण ती संपूर्ण तराची सोडवण जाता.
त्या देखून आज तिच्या फेस्ताच्या ह्या दिसा आमकांय हर एकल्याक ती सडवणेक सुम्यान आपयला म्हणलें आमी उडासान दवरया आनी आमकांय सुमी तसल्यास उतरांनी आज आपोण दिता. देवाची खुशी सदांय आमच्या जिणयेंत हर एकल्यांनी आमी करच्याक. जिणयेंत खंयच्याय तराचे कश्ट येवं दूख येवं पिडा येवं सलवणी जावं पूण हर एकांती सर्गींच्या बापाची खुशी कितें म्हणलें आमी जाणा जाय आनी ती करूंक आमी हर एकल्यांनी प्रयत्न केले जाल्यार एक दीस जें कितें भगवंत अवकार मरयेन जोडलां तिका फोव जाला तेंच देणें आमकां हर एकल्याक तें फोव जातलें आनी ती जावन आसा संपूर्ण सुडका. तें जावन आसा श्रेश्ठ स्वतंत्र ताच्या वर्तें स्वतंत्र दुसरें कांय ना. आनी आज हांगासर मुगाच्या भावा भयणीनो आमचो भाव जॉन अल्मेडा देवान ताका दिल्लें तें संवसाराचें आपोवणें एका कुटुंबाचो बापाय जावन कुटुंबा जिवीत जियोवच्याक काजारी जिवीत जियोवच्याक दिल्लें तें आपोवणें ताणें अपुरबायेन स्विकार करन तें आपोवणें बऱ्या तरान जियोवन आज संवसाराक आदेवस मागोवन तो गेला. आनी आज सुमी आमकां दुसऱ्या वाचपांत सांव पावलो कितें म्हणटा. सांव पावलो आमकां इतलेंच म्हणटा निजा की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतली म्हणून तो एक जामेनी जाला. क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो आपल्या बापान उठयला आनी त्या क्रिस्तान आपल्या आवयक मरयेक कुडयात्म्या समेत सर्गी उखलून व्हेला. आनी कोण त्या क्रिस्ताक पातयेता त्या क्रिस्ताचेर विश्वास दवरता ताच्या जिवंतपणाचेर बरवसन आमच्याय जिवंतपणाचेर बरवसतात तसले हर एकल्याक क्रिस्तस जिवंतपण जावं पावता. त्या देखून हो आमचो भाव त्या क्रिस्ताचेर विश्वास दवरन जियेलो आपल्या भावार्थी जिवेत जियेलो. भावार्थाचें देणें ताणें हेरांक दिलें आनी एका भावार्थाचो साक्षी तो जावं पावलो आनी ह्या मारिफात ताका लाबल्लें देणें ताका लाबल्लें तें आपोवणें ताच्या जिविताचें देणें तें बरें करन तो जियोन आज सर्गींचें राज जोडूंक तें दायज आपणावच्याक तो उतरोवन गेला आनी खंडीत जावन भगवंत अवकार मरयेचेर विश्वास दवरन जियेल्ल्या ताका तेंच भगवंत अवकार मरयेक फोव जाल्लें देणें ताका लाभतलें. तोच जेजू क्रिस्त ताचेर विश्वास दवरल्या ताच्या हर एकल्या ताच्या भावार्थ्यांक तो संवसारांत हांगासर सांडिनासतना सोडिनासतना बगार सर्गींच्या राजाक तो आपोवन व्हरता तें देणें ह्या आमच्या भावाक फोव जावं दी म्हणून आज ताचे पसत आमी मागया. उबे रावया. भावार्थाची उसारणी करून आमी सगळीं आतां सांगता म्हणया. एकास देवाक सतमंता सर्व पदवेदार बाप तो सगळ्यांनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्वस्व रचणार आनी एका सुम्या सतमंता देवाचो एकलो स्पोतो सगळ्यांनी बापातां जल्माला देवातां देव उजवाडातां उजवाड खऱ्या देवातां जल्लो करो देव तो देवातां जल्माला ताका रसूल ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्वस्तू केल्यात आमा मनशां बसत आनी आमचे सर्वणे बसत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र ज्ञा वरवीं अवकार मरयेचे उदारे ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसत पोंच पिलाताका ताका घुसार मारलो मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उज्यार बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परत्यान येतलो आनी ताच्या राजवटीची शेवट आसतना आनी पवित्र ज्ञा सतमंता सुम्यांनी जीव दाता तो बापा आनी पुतांतला निपसाला बापा आनी पुता बराबर ताका हे समसर्ग नमस्कार आनी महिमा फोवो. प्रभावाने वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी ग्रंथां वरवीं स्थापले पवित्र वे सतमंता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्रान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससणांच्या जिविताक विश्वास दवरता. आमेन. आमची प्रार्थना आतां बापा समोर दवरया. आमच्या देवादीन भावा पसत कुटुंबांच्या दुखेस्त सान्या बसत आनी आमच्या इराद्या पसत मागया.
तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बाबा आमचे मागणे ऐक. दयाळा बापा, जीवन क्रिस्ताच्या बावार्थान पवित्र सभेच्या वडिलांची काळजां पेटय आनी जीवनपणाच्या भरोशान जिवची देवपुरजा बांदून हाडूंक तांकां उर्बेवंत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. तुज्या संस्कारांनी पवित्र जाल्ल्या आनी ससणेक जिवीत दिता तें खाण तुज्या पुताची कूड सेवल्ल्या आमच्या भावा जॉनाक तुजे तें जिवंत उठय आनी तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मेल्ल्या लाजराक पळोवन तुजो पूत जेजू रडलो. ताच्या भयणीक ताणें बुजयलें. अंतरलेल्या आमच्या भावा जॉनाच्या दुखेस्त कुटुंबाक आनी इश्ट मंत्रांक बुजय आनी तांचें दूख हळू कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोडणाचे तणीर आसच्या सर भाव भयण्यांक बऱ्या मोडणाची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. तुका वळखनासता जियेवच्या भाव भयण्यांक तुका वळखून घेवन आनी तुजेर विश्वास दवरून मोरचें भाग दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. अंतरलेल्या आमच्या भावा जॉनाक जतनेन सांबाळलेल्या ताच्या कुटुंबाक तूं राख आनी तांचें जिवीत तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. दयाळ बापा, आज तुजे मुखार आमी दवरल्यांत ही आमची कालती प्रार्थना तूं मानून घे. आमच्या भावा जॉनाक संवसारांत जिविताचें देणें तुवें दिवन सर तरांच्या बऱ्या संगतींनी ताचें जिवीत निटयलें. ताचें जिविताचें पैण संपल्या उपरांत तुवें ताका परत तुजे सशीन आपयलाय. ताका तुजें मुखामळ पळोवचें तें भाग तूं फोव कर आनी ससन जिविताचें देणें ताका दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नवें. आमेन. Te somia tuka he beto nevena na kite smoche pade makas betai ta tuka makas betai ta tuka Kite somia tuka he beto nevena na kite smoche mole makas betai tatuka makas betai tatuka. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्पर आमचे मुक्तीची मिटवणी तुजे मुखार सडो आनी सर्गार उबारून वेल्ले भगवंत ओंकार मरयेचे विनवणेन आमची काळजां मोगाच्या उज्यान लासो आनी सदांच तुका अत्रे गो म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या समयावर वे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. तुमची काळजां उबारा आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनांच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्व काळी आनी सर्व तै आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यास. आयच्या दिसा ओंकार देवा मातयेक तुवें सर्गार उबारून व्हेली आनी एक दीस संपूर्ण एक पावतले तुज्या पवित्र सभेचो आरंभ आनी रूपकार तिका केली. अशें तुज्या वाडसुरे परजेसो तिका केली थीर बरवसो आनी बुजावणेचो थारो.
तुवें तुज्या पुताक सर्व जिविताच्या दाताराक तिचे कुडी थावन जल्माक हाडलो आनी आपसोत तुवें तिका फोंडांत कुसोवंक सोडली नाय. देखून देवदूतांच्या दळबरा संगती संतोशाच्या उमाळ्यांनी बरोवन तुजी स्तुती गायत हांव. सर्वेस्परा करसोथों पवित्र तुमस सगळ्या पवित्रपणाची झर देखून दोवा बरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दाणां पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कोड आनी रगात कश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेदना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या आशिसांक दिली. म्हणून तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतल्यान पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगात पातकांचे मुखसणे मेळच्या तुमचे पसत आनी सबार पसत तें वरावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavart so good. Sumya तुझे मरण आम्ही संभ्रमता आणि तू परदेस तुझे पुन्हा जीवन करता. सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुन्हा जिवंतपणाच्या उडासाक आमी तुका जिवीत सोडूंडो आनी सडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. क्रिस्तचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कल्तिकायेन मागता. सर्वेस्पराचे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. अशें लिओ आमच्या भगवंत बापा आनी पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जॉन अल्मेडा तुज्या सेवकाचोय उडास कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुजेशी आपोवन तुवें वेलोय. तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो तसोच तुज्या पुनर्जिवंतपणाचोय तो वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उडास कर. आनी तुजे काकोतीन अंतरलेल्या सुमेस्तां तुज्या मुखा मळस प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची काकोत कर म्हण आमी मागता. अशें भगवंत ओंकार मरी देवाचे माये संगाती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे संगता तुका वाकणूक आनी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
ताचे वरवीं आनी ताचे संगतांनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सर्व पदवेदार बापा समान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. समयांची आज्ञा मनान धरून तशेंच मागणे आमी सगळीं संगत मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्या बरोवशान तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुती सो पातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. समयान जेजू क्रिस्तांत येवन तुज्या धर्म थांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सेवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयांची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढते आमची काकूळट. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ओ जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडतात. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळीं सुभागी. म्हज्या घरा भितर पवना एक उतार मातुलय आनी म्हज्या आत्म्या भलायकी मेळटाली. Cristaच्या जीवनांत भाग आमी घेवया. पवित्र सक्रमेंतां भोजनांत ताच्या भाग आमी घेवया. पवित्र सक्रमेंतां उंडो काव्या वायट सेव्या Cristacum dragăt sevia. ताच्या जीवनान भाग्यव्या ताचे थंय आमी एक जाव्या. उंडो काव्या वायट
जीवनान भाग्यव्या ताचे थंय आमी एकसाव्या क्रिस्ताच्या कश्टान भाग आमी घेवया मोपवी सक्रामेंता ताच्या जीवनपणान भाग आमी घेवया मोपवी सक्रामेंता उडोकाव्या वायट सेव्या क्रिस्ताकून रगत सेव्या ताच्या जीवनान भाग्यव्या ताचे थंय आमी एकसाव्या प्रार्थया सर्वेस परां सर्गी उबारन वेल्ले भगवंत ओंकार मरयेचे विनवणेन थारणाचे संस्कार घेतलेल्या आमकां पुनर्जीवनपणाचे महिमेक पावय म्हण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सभे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन. मेल्ले कुडीक मातयेक लांबसो कायदो बावडताचे साली प्रमाणे पाळतना दुनिया देवाक विश्वासन प्रार्थया या आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी तसो आत्मो भगवंतांच्या जम्यांत मेळों अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांद्यार ससनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भगवंतसो सांगात ताका फावो जावं न्हयकरन बसात. मगाळ बाबा भयणीनो सो भाव जॉन अल्मेडा या फिरगजेंत आपलें बावार्थी जिवीत जियेल्लो आनी बावार्थाचे देणे वाड्यांत फिरगजकारांक कुटुंबदारांक दिवन त्या मारिफात आपणाक देवान दिल्लें आपणे संपूर्ण तरान जियेल्लो अजून देवादीन जालो. सगळ्या फिरगज कुटुंबांच्या नांवान तसो ताच्या आत्म्याक हांव ससनाचो विशय मागता. तशेंच बाबाच्या मरणाक लागून दुखेस्त आसा त्या सर्व कुटुंबांच्या सद्यांक फिरगज कुटुंबांच्या नांवान हांव तांकां बुजावण पटयतां. आतां सर्वांच्या नांवान बाबाक अंतीम नमान पटोवच्याक तशेंच कुटुंबदारांक बुजोवच्याक मुखार येता मनेस्त जॉन सल्डाना.
मोगाच्यानो 82 वर्सांचें देवान फोव केल्लें कुटुंबा जिविताचें पयण संपोवन सर्गी पयणाक भायर सरल्या आमच्या मोगाच्या भावा देवादीन जॉन जोकी आल्मेडाक अर्पूंची श्रद्धांजली. लौकीक रितीन आमकां सर्वांक मरण एक दूख तरी भवार्थाच्या दोळ्यांक ती एक उतरण सर्गाराजाक जेजूचें जिवन पळोवन बरोसतलें आमकां मरण एक बरवशेचें किरण. जेजूचेच उतरांनी सांगचें जाल्यार हांव जीव आनी जिवन पळोवन कोण म्हाका सत मानता तो मरास जाल्यारय जियेतलो. ह्याच बरवशेच्या उतरान जियेल्ल्या आमच्या देवादीन भावाक अंतीम नमन पटोवंक आमचें मागणें भेटोवंक आनी दुखेस्त कुटुंबाक बुजोवंक आमी सोर मोगाची सांगाता मेळ्ळ्या. ताच्या संवसारी जिणयेक एक नदर गेली तर सप्टेंबराच्या 9 तारीख 1944 इसवेन उत्तर कन्नडाच्या सिर्सीच्या सांत आंतोन फिर्गजेंतल्या देवादीन जोकीम रेयमंड आल्मेडा आनी इन्सी आल्मेडा हांच्या 4 जाणां भुरग्यां पैकी दुसरो जावन जल्मलो. आपलें प्राथमीक आनी बीकॉम शिकोवप सिर्सींतच संपवन कॅनरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँकांत मॅनेजर जावन 30 वर्सांच्या सेवे उपरांत निवृत्त जालो. आपल्या वावरा वेळार होन्नावर, सिद्धापूर, दांडेली, सिर्सी, कुमटा आनी हेर गांवांनी सेवा दिवचो अवकाश ताका मेळ्ळो. कामा थळार शिस्तेचो आनी नितीचो मनीस. 1975 मेच्या 25 तारखेर जसिंता आल्मेडा लागीं ताचें लग्न जालें. देवान ताका ताच्या लग्न जिवितांत 2 पुतांचें देणें फोव केलें. निवृत्ते नंतर 1997 इसवेन ताचें कुटुंब जिवीत ताणें राणीपुराच्या मोरयेक समर्पिल्ल्या फिरगजेच्या जेजूच्या पवित्र काळजाच्या वाड्यांत मुंदरसिलें. ताच्या विशयान सांगचें जाल्यार कश्टी जिवीत, कामांत शिस्त आनी प्रामाणीकपण, कोणायचें मोन दुखोवचें ह्या व्हडल्यान उलयल्लो मनीस न्हय. सादो स्वभाव, खुशाली मनोभाव, उणें उलयल्यारय ताच्या तोंडार तोंडभर निर्मळ हांसो सक्तांक आकर्शीत करतल्यो. विशेश जावन म्हाका मस्तू मोगाचो आवय बापायक, भावा भयणींक आदार दिवन आपल्या कुटुंबा जिविताची जबाबदारी ताणें बऱ्या रितीन संपयल्या. आपल्या दोगांय पुतांक बरें शिकाप आनी बऱ्या गुणांनी वाडोवन बऱ्या फुडाराक पावयल्ली शाती ताची. कुटुंब सांगता भोंवचें म्हळ्यार ताका बारीस खुशी. वाड्यान सेस सांबारा मोगाचो मनीस, वाड्या जमत, वाड्याचें फेस्त, वाड्याचें पिकनीक म्हळ्यार बारी उर्बा आनी संतोशान वांटेली घेतलो. जिवान तो मोठो जाल्यारय ताचें मोन दादोशी दान धर्म करच्यांत तसो उखल्लो हात. आपलें निवृत्त जिवन आपल्या पत्नी सांगता मोगान दिसाळें वाचून हिंदी इंग्लीश पदां आयकून करसितलो. जेसीबाई आनी तो केदाळाय सांगतास जेसीबायन ताका डॅडी म्हणचें, ताणें ताका मम्मी म्हणचें. हांव केदाळ येतनाय म्हाका आयकूंक मेळ्ळो शब्द डॅडी आनी मम्मी. काजरी जिविताची 51 वर्सां संपयल्या ताणें आदल्या वर्सा तांच्या काजरचो बंगराळो उत्सव व्हडा दबाजेन देवाक अर्गां दिवन भुरग्यां आनी कुटुंबदारां सांगता गद्दळ्यान संभ्रमूंक देवान ताका फोव केल्लें. अचानक 2 म्हयन्या आदीं ल्हानशा पिडे निमती आस्पत्रेक दाखल जालो आनी थोड्याच दिसांनी कोमाक गेलो. मोदेगांत ताची भलायकी इल्ली सुदरल्यारी एका हप्त्यांतावन ताची भलायकी मस्तू बिगडली आनी मस्तू कश्ट आलो. सोंसणीकायेन ताचे कश्ट ताणें सोंसले. ताची पतीन, पूत, सुनो आनी नातरांनी ताची भुरग्यां बरी मोगान सेवा साकरी केली. तरी देवाचे खुशे प्रकार ऑगस्टच्या 13 तारखेच्या राती 12:30 वरार ताणें आपलो आत्मो शांतपणी देवाक समर्पिलो. ह्या ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजोवंक आनी मागोवंक सांगाता जमल्या वसता मोगाच्या जेसीबाई
हॅमरशिल्ड आनी प्रिमा, प्रितम आनी एल्विरा आनी नात्रां क्लरिसा आनी अलिसा, आमी पाटोवची बुजवण खंडी जावन तुमकां क्षणीक जातली. जेजूच्या उतरांनी आमी तुमकां बुजयता. तुमी कळवळचें सोड सोडा, म्हज्या बापाचेर विश्वास दवरा, मुजेरय विश्वास दवरा. ह्या बरोशेच्या उतरांनी आमी तुमकां बुजयता आनी मागण्याचो पाटिंबो बसयता. तुमी केल्ल्या त्या मोगाक आनी त्यागाक खंडी जावन तो आभारी जावन आसतलो आनी सर्गर्थावन तुमकां देवाची दाराळ आशिर्वादांनी बेसावां मागून धरतलो. व्हडा भावार्थान कुटुंबा जिविताचें मिसांव संपयल्ल्या आमच्या देवादीन भावाक तो अगणित काकुळतीचो बाप सर्गांचें इनाम ताका फोव करून दी आनी आपल्या गोपांत ताका घेवन दी. ताच्या मरणा वरवीं रितो जाल्लो जागो तो सुबाप ताच्या हजारपणान भरती करून दी म्हूण आमी मागया. ही थोडीं उतरां अखेर करच्या फुडें उडास येता म्हाका ह्या कंथराच्या उतरांचो. काम आमचें जाताच काबार, कस सोसून जाता सबार. येतलो एक दीस विशेवाचो आम्हा सर्वांक, तस्सो जावन आसा सर्गा राजाचो. परत ह्या विशेवाच्या राजांत मेळटा पर्यंत आदेवस तुका बाबा जॉन जोकी आल्मेडा, आदेवस तुका, आदेवस सांगाता आमी मागया. सासांचो विशव दी ताका ये सुम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर पंकोवन दी. समाधानांत तसो आत्मो विशव घेवन दी. आतां जेजूच्या पवित्र काळजा वड्या तर्फेन गुरकार आनी प्रतिनिधी फुलांची रीत दवरून मान पटयतात. सदैव जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, तो काकुळतीचो बाप आनी सर्व बुजवणेचो बाप. पयल्या सुवातेर हांव अर्गां दिता धन्या देवाक. डॅडीक 82 वर्सांचे लांब संतोश भरीत जिविताचे देणें फावो दिल्ल्या खातीर. आयचे मिसाचे बलिदान भेटोवन डॅडीच्या आत्म्या खातीर मागल्ल्या आमच्या फिर्गज विगार मानादीक बाप एरिक क्रास्ताक आमी काळजांत थावन देव बरें करूंक करता. हांव देव बरें करूंक करता म्हूण डॅडीक चिकित्सा दिल्ल्या डॉक्टर R.L. कामत, डॉक्टर हेराल्ड आनी कोलासो हॉस्पिटलाच्या सर्व सिंबंदीक. डॅडी घरा आसतना ताका चिकित्सा दिवंक येतालो एक डॉक्टर सुदेश, ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमी सदांच आभारी आनी ऋणी जावन आसाव श्रीमती लिझी, श्रीमती सुमन आनी श्रीमती शीला, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी डॉक्टर लिझाकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आस्पत्रेंत तशेंच घरांत भेट दिवन सबार याजक भावांनी डॅडी खातीर मागलां आनी आत्मीक गरजांक पावल्ल्या खातीर देव बरें करूं. डॅडीची भेट केल्ल्या धर्म भयण्यांचो उपकार वावुरता. आमी आभारी जावन आसा आमच्या कुटुंबाकारांक, सैरादारांचो आनी वाड्यागारांचो. डॅडी अस्वस्थ जाल्ल्या वेळार तुमी आस्पत्रेंत तशेंच घरा भेट दिवन आमकां बुजवण पटयला आनी धैर्य दिला आनी डॅडी खातीर मागलां. थोड्यांनी फोनार विचार कर आमकां बुजवण दिला. आमच्या कश्टाच्या वेळार तुमचे धैर्य पाठोवची उतरां आमकां बुजवण दिवंक पावल्यात. डॅडीची सेवा केल्ल्या गणेश, सुदर्शन आनी विलियम देव बरें करूं. आय ऑल्सो वूड लायक टू थँक तोफील, नीरज, अभिषेक, इरफान हू हेल्प अस इन एमर्जन्सी. आमच्या वाड्याचो गुरकार श्री हेराल्ड लोबो, प्रतिनिधी श्री डेविड आनी श्रीमती मेटिल्डा आनी वाड्यागारांचो आभार मानता. आज श्रद्धांजली भेटयल्ल्या श्री जॉन सल्डनाक देव बरें करूं. डॅडीच्या अंतीम विधींत भाग घेवन ताच्या आत्म्या खातीर मागून आमकां बुजवण पटयल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. ತಂದೆಯ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅವರ ಆತ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.
या बाबाच्या आत्म्याक शांती मागोवन हप्त्याचे मीस मंगळारा दीस 18 तारखेर सकाळीं 11:30 वरांचेर हांगासर ह्या इगर्जेंत आसतलें. भाग्यवंतानो ताचा आदारा येया सर्वेस्वराचा दूतानो ताका मेळूंक येया अज्ञाताच्या स्वागती परमेश्वर अद्वितो करा तुका आपयलोलो जेसू तुका स्वागत करू अब्राहमाचा गोपा देवदूत तुका वरन पावो ससना सोविशे सर्वेस्परात कालापय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फाकर. सवार देणे आनी तुवें मरलोय अशें तुज्या उदार मनाचे आनी क्रिस्तते भक्तांच्या एकवटाची पुन्हा आमकां दिली देखून आमी तुका दिन वसता सर्वेस्पर आमचे प्रार्थना तूं काकुतीन मानून घे तुज्या साकराक सर्गींची दारां उगड आनी आमी आजून ह्या संवसारांत आसा ती बावडताच्या उतरान एकामेकाक बुजावण दिशें कर अशें क्रिस्ता सवय पावोन तुज्या संगता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां काल जियो क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं देवदूत तुका वैकुंठांत घेवून व्हरून तुज्या आनी सगळींच्या जेरुसाल्या शेरान व्हरून पावो पवित्र माचे सुवाते हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता पवित्र माचे सुवाते हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता जशे नितर उदका झरे एक मेरू अत्रेता तशे आत्मो म्हजो तुका लालयता देवा पवित्र माचे सुवाते हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता पवित्र माचे सुवाते हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता आत्मो म्हजो भोंवतालेला तुका देवा तुझे सशी गाया मुझे
हांव येतां देवाच्या घरांत हांव येतां पवित्र अंबाचे सुवातेक हांव येतां देवाच्या घरांत हांव येतां या कत्म्यां कधी जालाय सुस्ताचे सोडाता भगवंताचे तोसू तुका सांबाळतलो सदां पवित्र अंबाचे सुवातेक हांव येतां देवाच्या घरांत हांव येतां पवित्र अंबाचे सुवातेक हांव येतां देवाच्या घरांत हांव येतां सोलोन भोरता रातचे वेळी हांव गिताना भजनाचे करता पवित्र अंबाचे सुवातेक हांव येतां देवाच्या घरांत हांव येतां सम्यान जेजू क्रिस्ता तीन दिसपणान विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे पण तुवें पवित्र केले अशें जरी कुडीनिके पंगते उपकारतात तरी पुन्हा जिवंतपणाचो भरवसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थना तो मानून घे या पणांत तुज्या साकराक शांत विशय मेळो तूं समचे पुन्हा जिवंतपणाने जिवीत देखून ताका पुनर्जिवंत करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडांत सस्न प्रकाश बघून ताका पावय तूं जियेताय आनी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. आमच्या भावाक या जिवितांतलो आपणा सश्य देवान पयलो देखून मातयेची केल्ली तशी कूड आमी मातयेक लायता पण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारक्या विनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सुमयांच्या आदीन आमी करुया सुमी आपले शांतीन ताका वेगवान निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जिवंत करूं आमच्या भावा पसत आमच्या सुमी जेजू क्रिस्त लागी आमी प्रार्थया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जिवंतपणाने जिवीत म्हाका सतमंता तो मरा जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे तें जियेता आनी म्हाका सतमंता तो ससनाक मरचो ना लाजाराच्या फोंडार तो रडलोय सोम्या आमची दुखां पुसून काड मेल्ल्यांक जिवंत केली आमच्या भावाक ससनीक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलय आमच्या भावाक तुज्या राजान घे आमच्या भावाक पवित्र स्नान वरवीं नितळ केलो आनी पवित्र ताचेर मर मारली तुज्या भगवंताच्या जम्यांत एकठांय आमच्या भावाक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पसलोय ताका तुझ्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या भावाच्या मरणावरी आमी दुखेसल्या भावार्थाचे बुजावणी ससनी जिविताच्या भरवशान आमकां देर दी आमच्या बापा सर्गींच्या सर्वेस्पर आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या साकरा जॉन अल्मेडाची काकोत कर ताका ताच्या करण्याचे शिक्षण दिवं नाका मगार कित्याक तुजी खुशी पावन ताका मौन आसलें खऱ्या भावार्थान हांगा तुवें भावार्थ दी ताका एकवटायलो तेच परीस तुझे काकोतेन सारकी देवदूतांच्या वरांत ताका स्वागत मेळोवंक क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्याक कान दिताय आज भक्तीन निकपुंच्या या तुझ्या साखरा जॉन अल्मेडाक विसलेल्या संगता सर्गींच्या राजांत वांटो लाभय क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं शासनाचो विशय
विस्परा